गोंय हें जरी ल्हान राज्य असलें तरी तें सैमाच्या गोपान नटलां. फक्त सन, सी आनी सँड हाचेच खातीर न्हय तर गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी वशिल्ल्या देवळांनी साबार परंपरा आमकां पळोवपाक मेळटात. शिगम्याच्या निमतान गोंयच्या वाठारांनी साबार उत्सव जातात. मात फोंडे म्हालांतल्या वळवय गांवांत गोंदळ उत्सवाची एकमेव परंपरा आमकां पळोवपाक मेळटा. तर आयज आमी आयल्यात वळवय गांवांत. ह्या गांवच्या श्री गजांत लक्ष्मी देवळांत जावपी फामाद गोंदळ उत्सव पळोवपाक. नमस्कार, हांव दिप्ती काकोडकर. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां येवकार. शिगम्याच्या आनी होळयेच्या निमतान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी वेगवेगळ्यो परंपरा आमकां पळोवपाक मेळटात. जावं ते मागीर साळचे गडे आसूं किंवा कुंकळ्ळेचे सत्रोत्सव, सत्तरींतलो चोरोत्सव तशेंच जांबावलेचो गुलाल हो फामादूच आसा. मात गोंयांत गोंदळाची परंपरा अजुनूय चलता तुमकां खबर आसा, कारण गोंदळ म्हणना फुडें आमच्या दोळ्यां मुखार उबो रावता तो महाराष्ट्र. तर आयज आमी आयिल्ली आसा वळवयच्या श्री गजांत लक्ष्मी देवळांत. हांगा फामाद गोंयचो गोंदळ उत्सव जाता. चलात तर जाणून घेऊया ह्या उत्सवा विशींची माहिती. तर आता आमी आयिल्ली आसा वळवयच्या श्री गजांत लक्ष्मी ह्या देवळान आनी हो जो गोंदळोत्सव आसा ताची परंपरा कितले वर्सां सावन चलत आयल्या आनी तो कसो मनयतात ते आतां आमी जाणून घेवया. म्हजें नांव माधव भट. ह्या संस्थानान जवळ जवळ एक 9 वर्सां पर्यंत जाल्ले आसा सेवा करता आमी. तर हांगासर जो विशिश्ट हो उत्सव चालू आसा, विशिश्ट म्हणून कित्याक सांगता, ही गोंदळ उत्सव म्हणजे गोंयेतर आनी खंयच प्रदेशान आनी खंयच जायना, फक्त ह्या वळवय गजांत लक्ष्मी देवळानूच ह्या संस्थानूच जाता. तेन्ना धुलीवंदनाच्या दिवसा पासून गुरू बसपाची एक परंपरा आसा. प्रत्येक दिवसाक गुरू ह्या देवस्थानाचे समोर जो झाड आसतले थंयसर बसता आनी गांवांतले प्रत्येक भुरगे एकत्र होवन प्रत्येक घरान वचून गुरू कडेन गुरुशीत म्हणून जेवण घेवन येतात. सगळे एकत्र करून हाडटात. सगळ्यांनी एकत्र करून ते जेवण जेवतात. तेजे नंतर हांगा देवस्थानाच्या समोर अग्निकुंड पेटयता आमी. अग्निकुंड पेटोवन प्रत्येक हे उत्सव जितले दिवस पर्यंत आसतले ते दिवसा पर्यंत तो अग्नी चालूच आसता. पाडवेचे निमाणी जो मंगळवार मेळटा ते निमाणे मंगळवार दिवसाक आमचे गोंदळ उत्सव आसता. हेजे परंपरा येयल्ली आसा खूब काही काळा पयलीं. एक अशा पद्दतीने ग्रामान सगळे रोग सगळे ग्रस्त जाल्ले तेन्ना गुरू म्हणून बसपाची एक परंपरा जालो आनी तेंच्यांनी जे अग्निकुंड पेटयता ते अग्निकुंड समज हे आमचे शिमे जो आसा ते शिमेन घालता. तेजे नंतर जे कितें रोग असले ते सगळे निवाण जाले. हे त्या पासून हे परंपरा चालू आसा. तर आमचे वांगडा आसा तारी सोसायटी आनी श्री गजांत लक्ष्मी संस्थांचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर कमलाकांत तारी आनी वांगडी सुरेंद्र वळवयकर. तर जाणून घेवया ह्या परंपरेची आमी माहिती. हांव श्री ज्ञानेश्वर कमलाकांत तारी, अध्यक्ष तारी सोसायटी आनी श्री गजांत लक्ष्मी संस्थान वळवय. हांगा आमच्या ह्या गांवांत पूर्व परंपरेनुसार लागीं 1000 वर्स हो गोंदळोत्सव हांगा चलता. जेन्ना ह्या गांवांत तारी आनी इतर आमचे बांधव वस्तीक येयले ती ऐतिहासीक कारणांक लागून, आनी तेन्ना पासून हो गोंदळ खूब म्हत्वाचो आनी ह्या गोवा राज्यांत एकमेव असो अद्वितीय असो आमी हांगा साजरो करता. वर्साच्या शेवटाक मार्च म्हयन्यान म्हणजे फाल्गून म्हयन्याच्या निमण्या मंगळारा हो उत्सव हांगा आमी साजरो करता आसतनाच हांगा आमकां आनंद व्यक्त करून दिसता.
1000 वर्सां पासूनची परंपरा घेतल्यार गुरुची जी परंपरा आसा आणि अंबाबाई देवीची कोल्हापूरच्या अंबाबाई देवीची जी परंपरा आसा ती भोज काळापासून ते सातवाहनापासून आजपर्यंत सतत आमी कार्यरत राहून ती पार करता. अशा पद्दतीन जेन्ना उत्सवाची आज सांगता जाता तेन्ना ह्या गांवात गुरुची परंपरा म्हणून आसा. गुरुच्या परंपरेत गुरू हांगा आयलो तेन्ना गांवांत येवन पेडार बसतालो. पेडार बसतकीर लोक ताका जेवण खाण दिताले पूण तो कोणाक कांय सांगिनासलो त्या वेळार सुरवातीक. मागीर अशेंच करून त्याच्या सांगतान जेन्ना बरेच दीस गेले तेन्ना तो गांवांत भोंवून येतालो आनी पेडा कडेन बसतालो तेन्ना हळू करून गुरूची जी परंपरा आहा ती वाडत गेली आणि त्यानंतर त्याच्या सान्निध्यान इतर कला नाट्य आणि हेचें शिक्षण हळूहळू तांकां आमकांय मेळपाक लागलें. हांगा जी परंपरा आसली ती अशी की कोल्हापूरच्यान गुरू जेन्ना हांगा पावलो तेन्ना कोल्हापूरच्या जी प्रथा आसली ते प्रथे प्रमाणे हांगा गोंधळ आसा ते तांकां दिसून येयलें. आतां आमचे तारी सोसायटीचे अध्यक्ष आनी गजानंत लक्ष्मी संस्थानचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर तारी आनी गुरू विशीं जे सांगलां तेज्या विशींच हांव थोडें सांगता. आमचो गुरूची ही परंपरा जी पयलीं पासून आसा ती आज तगाय चालू दवरल्या आनी गुरू म्हणून जो हांगा देवळांत येवन बसता तो विशिश्ट घराण्यांतलेच लोक जे आसा तेच तांकांच हो मान फावो जाल्लो आसा. फाल्गून पौर्णिमा जी आमची शिमग्याची पुनाव जी म्हणटा ती पुनाव जाल्या उपरांत दुसरे दिसा हांगा होळी जाता आनी ते होळीचे राती कडेन हो जो गुरू म्हणून बसता तो आपले घरदार सगळे सोडून येता. ते दिसा पासून ते आमचो गोंधळ उत्सव पर्यंत ताका घरांत कोणाच्याच घरांत ताका वचपाक मेळना. तो तेणें सगळे देवळानूच बसप, देवळांत न्हंयचेर वचोन डेली तेणें न्हाण धुवन ते न्हंयचेर वचोन करप आनी ताका दोनपारचें आनी रातचें जें जेवण आसा ते गांवचे सगळे भुरगे आमच्या वळवय घरांच्या सगळ्या घरांनी वता गुरू कडेन गुरू शीत म्हणून मागता आनी ते मागून हाडून ते आमची अग्रशाळा आसा ते अग्रशाळेत ताका वाडटा. तेज्या बरोबरूच जे जे लोक थंय प्रसादाक येता त्या सगळ्यांक प्रसाद त्या लोकांक तो प्रसाद दितात. ते आयज गोंदळ आसा त्या गोंदळाचे राती कडेन तो आपल्या घरा कडेन वता आनी निवाणे तेज्या वांगडा जेच कोण भावीक वता तांकां सगळ्यांक तेंच्या घरा कडेन जेवण आसता. संस्थेच्या अध्यक्षान सांगिल्ल्या प्रमाण ह्या गावात होळयेच्या निमतान गुरू बसोवपाची प्रथा आसा. गुरू हे अप्रुपा फाटल्यानूय एक आख्यायिका आसा. होळीचो कार्यक्रम जालो काय गुरूची स्थापना जाता आणि हो गुरू धुळवट मेरेन पेडा कडेन बसून रावता. गुरू श्री जगद्गुरू शंकराची आयुधां त्रिशूळ शंख आणि गुढी घेऊन देवाची पुजा करता. श्री गजानंत लक्ष्मीच्या देवळा मुखार आशिल्ल्या पेडार बसून गुरू ध्यान करता. गुरू तशेंच गुरूचे शिष्य थळाव्यांच्या घराकडेन वचून गुरू कडी गुरू शीत अशें म्हणून मादुकरी मागपाची परंपरा आसा. ही मादुकरी मागून हाडल्या उपरांत गुरू आपल्या सगळ्या शिष्यां वांगडा बसून अग्रशाळेत जेवतात. जेन्ना हो गुरू लोकांच्या घराकडेन येता तेन्ना घरातली बायल मनीस जे कितें रांदता ते तिका वाडचें पडटा. मागीर जावं ते शिवराक आसूं वा नुस्त्याचे ह्या वेळार कसलेंच बंधन लागना. मात होळये निमतान जो होमखण पेटयतात तो धाकल्या आनी व्हडल्या गोंदळा मेरेन पेटून रावपाक जाय आनी हाची लेगीत जतनाय घेतात. आख्यायिके प्रमाण धाकल्या गोंदळाच्या सांजेर गुरू वाठारांतल्या सगळ्या देवळाची भेट घेवपाक भायर सरता. आख्यायिके प्रमाण त्या वेळार गोंधळ उत्सवाचो वेळ जालो तरी श्री गजानंत लक्ष्मीच्या पेडा कडेन गुरू नाशिल्ल्या कारणान लोक काचाबूल जावन ताका सोदपाक गेल्ले. ते वेळार तिनसांज जाल्ली आनी काळखांत गुरूक सोदपा खातीर ताणें चुट्टी तयार करून ती पेटोवन ते मांडवीच्या देगे कडेन पावले आनी तेन्ना तांकां हो गुरू ध्यानाक बशिल्लो मेळ्ळो.
गांवांत गुरूक सोदपा खातीर हांगा तुमी पळोवपाक शकतात कशा पद्दतीन लोक वाजत गाजत गुरूक देवळा कडेन हाडटात। हो गोंधळ उत्सव उमेदीचो, हो उत्सव एकवटाचो। गुरूक हाडटना ज्यो चुडी पेटयतात त्योच चुडी थळावे पेटत आशिल्ल्या होमखणांत घालतात। गोंधळ हो एक गोयचे नामणेचे संस्कृतीक दायज जावन आसा। गेली कित्येक वर्सां वळवयचो गोंधळ हो आमच्या गोयची संस्कृतीची एक शान आणि मान आसा। विविध ढंकान ताजे आज एक आमचे संस्कृतीचे संवर्धन एका पिढी कडल्यान दुसरे पिढी कडेन पावता आसतना आमी पळयतात। त्या धोलाच्या तेक्याचेर, त्या ताशाच्या तिडकडेन आणि त्या कासाळ्याचे झिंग झिंग जे आसा पळय त्याचो आवाज प्रत्येकाच्या नसा नसान आयलो म्हणटरे आंगार काठो उबो जाता। आणि म्हणूनच तो नाचणारो न मनीस सुद्दां त्याचे पांय जे आसात पळय ते आपोआप ढोलपाक लागता। इतली ताकद ह्या गोंधळा भितर आसा। शिगमोत्सव ज्या वेळाचेर सुरू जाता त्या वेळाचेर शिगमोत्सवाक आमी सगळेच नाती गोती जी आसा ती सगळी एकठांय जातात। आपल्या भितरले वैर जे आसात ते पयस करून आमी संस्कृतीचें संवर्धन आणि त्या शिगम्याची परंपरा त्याच टेंगशेचेर पावयत आसतना खूब बरें दिसता। आणि म्हणूनच आमचे गोंयचें हें सांस्कृतीक दायज जें आसा तें प्रतीक जें आसा ते खूब मुखार पाविल्लें आसा। आणि म्हणूनच आज गोंय राज्य चिमुकलें अशें गोंय राज्य जगाच्या नकाशाचेर परजळटा हेजो म्हाका सार्थ अभिमान आसा। गोंधळ सारकेलो हो जो सांस्कृतीक प्रकार जो आसा तो म्हज्या मतदारसंघान आसा। आणि विविध अशा ढंकान आज ज्या तरेन आमचे तरणाटे युवक जे आसात ते आद्य जाणटेल्यांची जी परंपरा जी आसा ते आपल्या खांद्यार घेवन नाचता हें खरोखरच तोखणायस्पद आहा, कौतुकास्पद आसा। सगळे भाविकांक, सगळे शिगमोत्सव प्रेमीक आणि हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे जनसमुदायाक देव गजांत लक्ष्मीनीन बरे तरेचें आरोग्य आनी यश प्राप्त करून दिवचें हीच श्री चरणी प्रार्थना करता आणि सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा।
आमचे मूळ देवाचें आमचे गजानन लक्ष्मी म्हणजे आमची कुलदेवता. सो हो गोंधळाचो फेस्टिवल ही एक पारंपारीक फेस्टिवल आसा जे वर्सान वर्स साजरो जाता. हे आमच्या पुर्वजांनी इस्टॅब्लीश केलेले एक सोशल गॅदरींग आनी रिलिजियस फंक्शन गेट टुगेदर कशें. सो आमी ती परंपरा धरून वर्सून वर्स आमी हांगासर येवन आमचे ते जळयले आसता तितून आमी नाल्ल घालता. आमची कितें मागणी आसता देवा कडेन मागपाची, आमची कितें मागणी करता न्ही तो आमी ते मागणी मागून तो नाल्ल दान करता की आमची ती पुर्ती जावची म्हणून. आनी देवी आमकां आशिर्वाद दिता तेजे उपरांत आनी ते फळ आसा ते आमकां येता त्या वर्सान मेळटा. सो आमची ही श्रद्धा आसा ती आमी दवरतले आनी कंटिन्यू करतले आमच्या नेक्स्ट जनरेशनान सुद्दां की कल्चर आनी आयडेंटिटी म्हणटा ती सेव करपाक आमी फुडें येवपाक जाय. आनी वेस्टर्नायजेशनाचें चल्लेलें आसा तेतून कोर आयडेंटिटी आमकां दवरप व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा आनी गरजेची आसा. देवळाकडेन गुरूचे आगमन जाल्या उपरांत लोक गुरूचे दर्शन घेवपाक रांगेत उबे रावतात. गुरूक फुलां फळां अर्पण करून आशिर्वाद घेतात. ते उपरांत गुरू आपल्या भक्तांक बिबूट लायता आनी गुरूच्या फाटल्यान उबो रावन एकटो मोरपिसाची पाखां लोकांचेर आशिर्वाद म्हणून फिरयता. ल्हानपणा पासून हांगा आसा आनी हो उत्सव आमच्या ल्हानपणांतल्यान आमी पळयता. खंयच्या गांवांतल्यान ह्या गोंधळाक रातचो पळय गोंधळ जाता ते देवाचे उत्सवाक तो त्या गोंधळाक हांगा सगळो खंयचो लोक येता आनी तो गोंधळ करता. परत फातोडीर करता. सगळ्या वाड्या वयली लांकडां हे हाडून हांगा उत्सव करता. आनी तो गुरू बसता पळय थंय गुरू बसता न्हू तो पुनव जाली न्हू ते दिसच्यान सुरू बसपाक देवळान. तो घरांनी वचना. सगळ्या आमचे तारी सोसायटीचे पळय लोक आसा तेंच्या घरांनी वचून जेवण हाडटा आनी गुरू कडी गुरू शीत म्हणून ते सगळे जाण भुरगे वाड्या वयले एकठांय जेवता. आमी वर्सांवरच देवाचे उत्सव म्हणून गोंधळ म्हणून आमी येता. एक देवीचो हे न्हू उत्सव ते म्हणजे दर्शनाक जावं ते कितें पारंपारीक हे आसता ते उत्सवाक भाग घेवंक येता. हांव ह्या गांवची म्हाजें नांव गोकुळा अनंत नायक. हांव गजानन लक्ष्मीच्या स्थळान ल्हान व्हड जाल्या. खूब खेळ्ळें पागोडलें आनी हो गोंधळ म्हणजे आमच्या गांवांत व्हडलो फेमस. आमच्या गांवांत हो गोंधळाचो व्हडलो उत्सव. घराघरी सगळे गांवचो लोक आमचो एक जाता. जे गजानन लक्ष्मीक पळय जे भायर लोक आसा तो सगळो गोंधळाक येता आनी गोंधळाक एक जाण हो सगळो गोंधळ म्हणजे 8-15 दीस आमचो हांगा उत्सव चालू आसता. पूण यंदा आमचो 8 दिसांनीच उत्सव जाला. आमचो गुरू बसता मांडाक. प्रत्येक गांव आमच्या गांवांत वाड्यार सगळ्याक भोंवता गुरू कडी गुरू शीत म्हणून. आनी ती गुरू कडी घेवन एका घर शाळेन बसोन सगळो लोक जेयता. सगळे भितर मेस्तुरात. तूं जर जेवण करता आसतना गुरू कडेन मागोवंक येयलो मिरसंग वाडटा कितें करता जाल्यार तें तुवें त्याच टायमार तें जेवण दिवंक जाय. अशें करून ही पुरमपुजा आदीं सुद्दां चलोन येयल्ली आसा. हांव वळवय गांवचो एक ग्रामस्थ. हो आमचो गोंधळ उत्सव म्हणजे पारंपारीक हितून खूब वर्सां पासून चालू हे आसा. तुमकां जाणट्यांनी त्या बद्दल सांगलां आसतलें. पूण आतां नवीन हितून आमचे नवे पिढीन म्हणजे पयलीं हो 7 म्हटल्यार जातालो गोंधळ. पूण जेन्नाच्यान आमचे भुरगे हे सगळे भुरगे आख्खे म्हणजे हरशीं आमी सदांच खेळा मेळान सगळ्या झगडटा कितें करता. पूण ह्या गोंधळा दिसा आमी सगळे एकठांय येता एकत्र वाजयता. नाटकां आसा आमची 4 जी पारंपारीक नाटकां आसा त्या नाटकाची जी कलाभुमी आसा ही आमची तिवूय पारंपारीक. त्या एका आमी म्हणजे गांवचेच लोक पावणी आमची म्हणून जाता आनी गांवांत नाटक जाता. आनी हो नाटकाचो सगळे भुरगे एकठांय जाता आनी जवळ जवळ 100-150 भुरगे नाटकांत पार्ट घेता. ह्या म्हणजे ढोल ताशा हे पारंपरेचे हे सगळे वाद्य आणि एकत्र म्हणजे जे एकीकरण आसा ह्या शिमग्याच्या निमित्तान आमच्या गांवांत जाता. आनी सगळ्या खेळा मेळून भुरग्यांच्या म्हणजे कसलेच द्वेश जाले ते सगळे विसरून भुरगे एकठांय रावन हो बरे भशेन. आनी हो म्हणजे कशें आहा की केन्नाय म्हणटा की विचार हे
फुडले म्हणजे नव्या हेंच्यांनी व्हरपाक जाय तशें आमच्या पिढीन हे हातीन घेतलेले आसा आनी हे आतां आमी सुद्दां जर जाल्यार हे सगळे भुरगे इल्ले इल्ले तयार जायत आसा आनी हे भुरगे बरो हो प्रोग्राम करता सारके. नमस्कार, हांव क्रिएटीव श्रद्धा आनी हांव फोंड्या गांवांत रावता आनी आमच्या फोंड्या अंत्रूज मालाच्या सायडीकूच जो आमचो गांव आसा तो म्हणजे वळवय गांव आनी आमच्या ह्या गांवांत तरेकवार कार्यक्रम जाता आनी आमचे दायज हें दवरलेलें वयता आनी बाय साची तारी जे आसा ताणें म्हाका गोंदळाक आपयलें आनी गोंदळ इतको सुंदर तरेन आसा. आई गजंत लक्ष्मीचें मंदीर आसा हांगासर आनी हो गोंदळ पेटलेलो आसा आनी खुबश्यो हांगासर विधी सुरू आसा आनी त्यो पळोवपाचो म्हाजो सामको म्हणजे एक्सायटमेंट आसा तो खूब मनांतल्यान आसा. आनी अशें पळोवंक गेलें जाल्यार आमच्या गोंयांत कितलेशेच कितें कितें आसा जें आमकां आजुनूय खबर ना आनी आमी पळोवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. वळवयच्या ह्या फामाद गोंदळ उत्सवात धाकलो आनी व्हडलो अशे 2 गोंदळ जातात. धाकटे गोंदळा उपरांत जाता ती पालखी आनी ते उपरांत इतिहासीक नाटक सादर जाता. ही परंपरा 6 वर्सां सावन चलत आयल्या. नाटक सोंपल्या उपरांतूच फांतोडेर व्हडलो गोंदळ जाता आनी हो व्हडलो गोंदळ कोल्हापूरच्या अंबाबाईच्या नांवान जाता. ते उपरांत ह्या होळी उत्सवाची सांगता जाता. फातोडचो गोंदळ जाता तो श्री अंबाबाईचो गोंदळ आनी अंबाबाईचो गोंदळ हो एकमेव गोंदळ पयलीं सुरवातीक आसलो. तो सातत्यान हांगा पहाटेच्या वेळार जाता आसतना 4 नाटकां जी जाता ती ऐतिहासीक पौराणीक अशी जाता आनी हालींच्या काळान सामाजिकूय बरी बरी नाटकां हांगा सादर जाता. तर हो आशिल्लो वळवयचो श्री गजांत लक्ष्मीचो फामाद गोंदळ उत्सव. तुम्ही पळयलां आसतलें की गुरू मेळना फुडें ताका नाचत गाजत चुट्टी पेटूंक कशा तरेन लोक वाजयत गाजयत हाडटात ती उमेद, मागीर ती चुट्टी होमखणान घालून मागीर ती होमखणाची जी पळय एक ऊब आसा त्या उबेन सुद्दां लोक इतकी ऊब लागता आसतना सुद्दां लोक कशो उमेदीन ह्या उत्सवांत वांटेकार जातात. तर हो गोंदळ उत्सवाचो तुमी आस्वाद घेतिल्लोच आसतलो. आमकां हांगा खूब मजा आयली. तर अशाच आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. कॅमेरामॅन हिरण्य शेडारकारा सयत हांव दिप्ती काकोडकर.